शनेश्वर हे नाव ऐकतकाच रस्त्यान जाणारे सुद्धा बशींपासून असताना हे देवाक हात जोडतात. गांवातले लोक शनेश्वर म्हटले काय भितात. या देवाची जी ख्याती आसा ती गांवभर पसरलेली आसा. तो देव म्हाका काहीतरी सांगता मला. हे सगळे त्यांच्याच प्रयत्नातल्यान आम्ही ते सगळं प्रसाद तयार करता आणि अनेक गावातले लोक येऊन प्रसाद ग्रहण करतात. शेतकरी भाव आम्ही असल्या कारणान हे सगळे पारंपरिक गोष्टी आम्ही आमचे ल्हान प्रमाणाचेर करताले. पण आयज सगळे मॉडर्नायझेशन जाल्लें आसा. सगळे आतां विकास जाल्लो आसा. त्यामुळे आता हो जो आमचो वाडवळाचो उत्सव जो आहा तो मोठ्या प्रमाणात जाता. खूप पयलींच्यान ही परंपरा चालू आसा. ज्या टायमार आमी ल्हान आसले त्या टायमार ती मोजकीच आसली. घराचे प्रमुख येताले, तो देवाचो नैवेद्य दाखयताले, तेंचे कितें विधी आसा ते सगळे करताले. त्या कुटुंबाचो आता जवळ जवळ 25 ते 30 कुटुंबाचो विस्तार जाल्लो आसा. विस्तार वाडल्या कारणान आता जे कार्य आसात ते आमी सगळे बाळ गोपाळ जमाने सगळे गुण्या गोविंदान आनंदान मोठ्या प्रमाणात साजरे करतात. आमचे जाणटे सांगताले की आमच्या गांवान खंय चोरी सुद्दां जाता, खंय मागीर चोरी बिरी जाताली त्या टायमार सुद्दां. पण आमच्या कोरखण म्हणटा ते गांवान वाड्यार केन्ना चोरी बिरी जावपाचो प्रश्नच येवंक ना. कारण हाल्या देवाची इतली जागृतकाय आसा, शनेश्वराची इतली जागृतकाय आसा की तो सादारण हे सगळे प्रकरणां सामकी आळो घालतालो. त्या जाणट्यांनी जे काय चालू केला थंयसून आमी आजपर्यंत आमी जाणट्यांनी केला. आमच्या फाटल्यान हे भुरगे आमचे आता हिरीन भाग घेतात. आज हे शनेश्वराचे धाकटेच मंदिर आहे. हे गजानन विश्राम कोरकणकर ह्यांनी आपल्या परिश्रमातून स्वतः हे खडप असलं ते खडप त्यांनी दुरुस्त केले, त्याची घुमटी तयार केली आणि संपूर्ण काम गजानन विश्राम कोरकणकर ह्यांनी केलेले असा. हांगा येयलो जाल्यार सगळें रान काटे आनी वाट ना येवपाक ते हांवें येवन हें सगळें बेंदलें आनी सगळें उडयलें आनी हे सगळे फातर आसले तशे बांदले. 1992 ह्या शनेश्वराची सगळ्या गांवा मार्फत आमी स्थापना केली. मनान म्हाज्या स्थापना करपाची अशी जाली तो देवाचो म्हाका भास जालो. त्या काय प्रसाद घेतलो रण आसलो पाहिजे. त्या प्रसादान म्हाका हे बांदपाक वखूद तेणी दिलो. तेन्ना हांवें ते बांदून वामेस्त केले. हरमल केरी पालया कोरगांव मोर्ची ह्या संपूर्ण गांवांसून आमकां ह्या जागृत देवस्थानाक प्रतिसाद मेळतात. कोंबे दितात, नाल्ल दितात, पयशे हाडकान सगळ्यांक मदत करतात. दिवसेंदिवस हे भावीक वाडटात तशी आमकां ती जास्त प्रमाणात तयारी करची पडटा. गेले 3-4 दीस भुरगे आमचे हे सगळे साफसफाई सकयलची व्यवस्था करपाक जाय ती करता. आयच्या दिसाक जाल्यार सांगपाची गरज ना. सकाळी 8 सुरू केला भुरग्यांनी. म्हणजे जे कितें तयारी करपाची ती सकाळी 8 सुरू केल्या. आयज सकाळी आमी सादारणपणे 8 कामाक लागले. न च्या न पाणी म्हणटा तशें घेवन सगळे एका उमेदीन सगळे भुरगे येतात आनी सगळे आमी थंय आमची जी सकयल देवळी आसा हेची राष्ट्रोयेची थंय आमी सगळे प्रिपरेशन करतात आनी ते सगळे परत घेवन वयर येता. म्हणजे इतली धांवपळ आसता आयच्या दिसा. परत दोनांक हे सगळे आमकां गांवांतसून वयर हाडचें पडटा. आमकां तेजी फॅसिलिटी ना रस्त्याची बी सगळें हाडचें पडटा. सगळे भुरगे आपल्या म्हणजे हितून आपूण आपले सांगच्या आदी आपूण सगळे घेवन येतात आनी हे सगळे करतात. लोक आपल्या उमेदीनच येतात की हांगा जर इतले देवस्थान जागृत आसले की हांगा कोणाक सांगपाची गरज ना की ते ऑटोमॅटीक देवाच्या भावनेन हे सगळे लोक येतात. आणि आमकां ज्या पद्दतीन शक्य आसा त्या पद्दतीन आमी जाता तितले बरे काम करून हे आमचे कार्य आहा ते
फुडें चलोवपाचे आमी सगळे जाण प्रयत्न करतले. हांव खरेंच अभिनंदन करता आमच्या भुरग्यांचे की आयज आमी एक 1,500 लोकांची वेवस्था करतात आणि लोक सुद्धा म्हणतात की मानपाचे ह्या वाड्यातल्या भुरग्यांक की इतले व्हडले म्हणजे येदे व्हडले प्रमाणे देदो व्हडलो आयज हे आमचे वाडवळ पयलीं आमचे सहकुटुंबाचे आसले अशें आमच्या जाणट्यांनी सांगले बारीक इव्हेंट आसलो. आयज आमच्या गांवांतलो एक बिगेस्ट इव्हेंट कसो जाल्लो आसा. ह्या देवाची ख्याती इतकी वाढत गेली की गांवांतले अनेक वाड्याचे लोक येवपाक लागले, प्रसाद ग्रहण करपाक येवपाक लागले आणि आपले मागणे मागपाक लागले. मागीर त्यांच्या मनान खंय तरी तांकां ती जागृताय दिसपाक लागली. मागीर तेंच्यांनी ती आपुणूय सहभाग घेतलो. सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणजे 1,500-2 हजार लोकांक महाप्रसाद दिवप हे जोग नासता. आणि हेतून कशें आसा हे जे सगळें आहा पळय हे दादल्यांनीच करचें पडटा. हांगा बायलांक काय हात लावपाक मेळना. 400 ते 500 लोक ह्या प्रसादाक हजर जातले अशी आमी ती परंपरा केल्ली आसा. 5:30 जे लोकांचे लोणे हाटेन येतले पळय ते पळोवन तुमी सुद्दां आपूच जातले. इतके लोक येतात. ह्या देवाची ख्यातीच अशी आसा की देवाचें नांवां आयकूनच लोक येतात. पयलीं हे आमच्या वाड्यांतले आसले, मागीर हळू गांवाचे जाले. आतां म्हाका दिसता पळय तालुक्या भायले सुद्दां लोक येतात. एक आमच्या गांवचो जाणटो असे हे लोक येतात. तसे ह्या प्रसादाक गेले आनी तो मातसो थट्टा मस्करी करपाक जाय. मग तेणी येता आसतना कितली हाडली प्रसाद व्हरपाक. कितले म्हणजे तेणी जाय ते खाल्ले आनी कितली भरली. आमी तरी सांगता ताका तूं घेवन व्हरो नाका हांगा व्हरचें न्हू. तूं व्हरनाका म्हणजे तूं गेलो आनी 2 जाण तेजे बरोबर अशें वयर तळप भात पळयलें आतां ते तळपेट पावलो आनी तो चलता आसता हें आसा 4 आसता पळय ते 4रीन 2 फावटी असो हेणी ह्याच्या स्वरुपान ते कितले झडप घातली. आमी सांगता अशें न्हू आमच्या गांवांतल्या सगळ्या भुरग्यांक सगळ्यांक जाणट्यांक खबर आहा 2दा झडप घातली पण तेंच्या लक्षान येयलें ना. तशी मातशें फुडें सरतकच तेणें परत झडप घातली तेचेर ते कितले. मग दुसरे बरोबरचे 2 जाण आसले तेचे एक सो मेळना आनी कोण तरी तेणें मागीर ताका गाळी मारली आनी ती कितली आसली ती सकयल वतयली कितली बेश्टी केली आनी ती घरा घेवन अशी ही हेची सत्व आसा.